आता बातमी आसा ती गोंयच्या म्हाल्यांची. गोंयचे केस कापपी म्हाले आता तशे उणेच पळोवपाक मेळटात. कारण कितें म्हणलें जाल्यार आपल्या पारंपारीक वेवसाया कडेन केल्लें दुर्लक्ष. पळयात गोंयच्या पारंपारीक म्हाल्यांच्या वेवसायाची सध्या जाल्ले परिस्थिती विशीं गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. आमचो व्यवसाय आता पयलीं सारको उरलो ना. पयलीं गिरायकां खूब जाताली, मात आतां फकत लग्नाक आनी मरणाक केस कापपाची शास्त्रां करच्या पुरती आमचो उगडास लोकांक येता. नाजाल्यार आमकां गिरायकूय जावप कुस्तार जाला, अशें मत पारंपारीक म्हाल्यांनी व्यक्त केलां. हां, हांगासर फक्त दोनूच माले आसा. ओके, आनी सगळे भायले लोक. हय, ताका तुमकां म्हणजे दिसाक कितें गिरायक बीन कशें जाता? गिरायकांक आसा न्हू, 200-300 एक आयतार 500 केन्ना सुटलं, केन्ना 400 अशें सुटता. हां, दिसाक. ओके, हे माले येयल्ल्या कारणान भायले जे लोक येयल्ल्या कारणान तुमकां हांगा कांय गिरायक जायना. ओके, आनी तुमचे अशें म्हणजे जे मोजके लोक आसा तेच येता तुमचे कडेन? हां, ओके, म्हणजे अशे भुरगे बीन येता तुमचे कडेन? तितके रेट आमची रेट कमी आसा, म्हणटा तेंच्यात खंय धांवता. हां, कमी रेट आमची. हय. सरकारी शिर्वीस मेळची वा मेळ्ळी म्हण आपल्या पुर्वजाच्या वेवसायाक विसरप समानी. अशें केल्ल्यानूच हो वेवसाय आतां बिगर गोंयकारांच्या हातान गेला असो हुस्को म्हाले उक्तायतात. पारंपरीक व्यवसाय हो शेणलेलो ना. गोंयच्या लोकांनी गोंयचे जे आमचे पारंपरीक व्यावसायिक आहा पळय चलूनवाले आमचे, तेंच्यांनी त्याच्यात दुर्लक्ष केलेलो आहा. तो दुर्लक्ष करपाचो न्हू आनी तेंच्यांनी आपूण तेच्यात लक्ष घालून आपलो व्यवसाय वाडोवपाचो. सगळे आज कशे गव्हर्मेंट जॉबाक लागून सगळे तेच्यात फाटल्यान लागलेले आहा. तेका लागून तेंचो पारंपरीक व्यवसाय आहा पळय तो तेंच्यांनी सांबाळून तो फुडें चलोवपाची, हीच आमची इच्छा, बाकी कांय ना. आतांची जी भुरगीं आसा ती तुमकां दिसता की हे फुडें जी परंपरा आसा ती फुडें चलयतले अशें? ना, ती दिसना तशें फुडें ती चलयता अशें आमकां दिसना पळया. पण जो वडिलोपार्जीत तेंचो व्यवसाय आहा तो तेंच्यांनी आपलो जो कोण आतां आहा जवळ तेंच्यांनी फुडें तो चलोवपाचो, हीच आमची इच्छा. आनी काय लोक जे गव्हर्मेंटा फाटल्यान म्हणजे गव्हर्मेंट कामां फाटल्यान धांवता नाही, तेंच्यांनी आपलो ते करपाचें ते करपाचें हे सुद्दां कामान हे आसा तशें कांय ना. पण आपलो पारंपरीक व्यवसाय तेंच्यांनी सांबाळपाचो अशें. आतां पयलीं सारके गोंयकार म्हाले तशे पळोवपाक मेळनात. दिल्ली, UP, बिहारचे म्हाले चड दिसतात. म्हाल्याचो पारंपारीक वेवसाय गोंयच्या म्हाल्यांनीच सांबाळपाक जाय. तशेंच सरकारान लेगीत ह्या म्हाल्यांच्या वेवसायाक सांबाळपा खातीर खासा लक्ष दिवपाची गरज आसा. आज केंस मारपा खातीर हांव मदल्या मदल्या मार्केटांत गेलो आनी सहजच केंस मारप दुकानांत गेलो तेन्ना लक्षांत आयलें की खंय तरी हांगा आमचो मांद्रेगांव मॉडर्न जायत गेला. आमचे पारंपारीक जे म्हाले केंस मारपी आसले तांच्या जाग्यार आतां खंय तरी UP, MP, बिहार ह्या वाटेचे लोक आले. मनांत प्रश्न आयलो की हे अशें कित्याक जालां. चित्ता कळ्ळें की बाबा टायमा बरोबर आमी खंय तरी बदलांक जाय. आमचे जे जुने म्हाले आहात तांच्यांनी टायमा बरोबर आपुणूय खंय तरी थोडे आपले कलेंत केंस मारपाचे कलेंत मॉडर्नायझेशन हाडूंक जाय आसलें, तें हाडूंक ना. इवन आनी आमी लोकांनी तांचेर पाट फिरयली अशेंय दिसता. आनी सरकारानय तांकां खंय तरी वाऱ्यार सोडला दिसता. आज अशी गरज आहा की आमी तेचेर गंभीर रितीन विचार करपाक जाय. कारण एकच म्हाल्या केंस मारपाचो वेवसाय न्ही तर गोंयांतले कितें तरी अशे पारंपारीक वेवसाय हे आज परराज्यांतल्या मजुरांनी येवन काबीज केल्लेले आहात. गोंयच्या पारंपारीक म्हाल्याचो वेवसाय सांबाळपाक जाय जाल्यार तो स्वता म्हाल्यांनीच. काळ बदललो तशे हेरकटूय बदलत गेले. नवीन उपकरणां सयत केंस कापपाचें काम लेगीत इजी जालें. मात हो वेवसाय तसो पळयत जाल्यार सदांच चलपी. ताका हंगाम लागना, कारण लागना, केंस ते कापचेच पडटले. ताका लागून पारंपारीक पद्दती वांगडा आधुनिकतेची सांगड घालून ह्या वेवसायाक पुनर्जीवन दिवपाची जबाबदारी आसा ती गोंयच्याच म्हाल्यांची. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.